कालची विक्ट्री जी जाल्या ती मोस्ट इम्पॉर्टंटली पळोवपाची ही साऊथ गोवाचे लोक आणि साऊथ गोवाचे वोटर्साची विक्ट्री आसा। लोकांनी गोयच्या बीजेपीची एरोगन्स, तांची मस्ती आणि मत जो बीजेपीक मारलेलो तो रिजेक्ट केला आणि जे एक हेट्रेड आणि डिव्हिसिव्ह पॉलिटिक्स बीजेपी चलयता ताका कंप्लिटली लोकांनी अपोज केला। मेन मुद्दे जे सावथाक असले ते म्हणजे लिनियर प्रोजेक्ट्स, त्याच प्रमाणे कोल पोल्युशन, डबल ट्रॅकिंग, हे मुद्द्याचेर लोकां बरोबर रावपाचें सांडून बीजेपी जी क्रोनी कॅपिटलिस्ट आणि कॉर्पोरेट्सांचो साथ दिवपाक लोकांचे हित जपपाचे कंप्लीट जो बीजेपीचो फेलियर जाल्लो ताजे विरोधान हे मतदान जाल्ले आणि ते कालच्या रिजल्टान क्लियर आमकां दिसला। तशेंच जे डिफेक्शन गोंयान केल्ले आमदार फोडून व्हरपाचे ते गोंयानूच न्हय, गोंया भायरूय आमी पळयलां। महाराष्ट्रा सारक्या राज्यान जे पार्ट्यो फोडलेल्यो, शिवसेना, एनसीपी, थंय बॅडली बीजेपीन मार खाल्ला आणि गोंयच्यान सुद्दां जे पार्टी काँग्रेसीचे आमदार फोडून व्हेल्ले ते सुद्दां व्हरून तांकां ताजो कांयच बेनिफीट जावना। हें कालचे रिजल्टान कंप्लिटली प्रूव जाला। दिस इज अ विक्ट्री ऑफ पीपल ऑफ गोवा, दिस इज विक्ट्री ऑफ पीपल एंड वोटर्स ऑफ साऊथ गोवा, एंड दिस इज अ डिफीट ऑफ हेट्रेड एंड डिव्हिसिव्ह पॉलिटिक्स बाय बीजेपी एंड हेट्रेड एंड डिव्हिसिव्ह पॉलिटिक्स दॅट इज बींग स्प्रेड बाय सेंट्रल लिडर्स ऑफ बीजेपी लायक नरेंद्र मोदी। कित्याक नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर जो कुठ्ठाळे येवन ताणें मिटींग घेतलेली थंय सुद्दां काँग्रेसीक लीड मेळ्ळ्या, म्हणजे ही डिफीट स्ट्रेट साऊथ गोवाच्या जनतेन नरेंद्र मोदीक डिफीट केला गोंयान। तर तुमच्या नॉर्थ गोवान कितें जालें की नॉर्थ गोवान तुमचे ते कॅन्डिडेट चूज करपा मातशी मिस्टेक जाली काय तुमी सगळो एफर्ट साऊथ गोवानूच घातलो? ना पळय, नॉर्थ गोवान आमी इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आसा। आमी खंय तरी कमी पडले, आमची चूक जाली। पळय आमचे कडेन एक आमदार नॉर्थ गोवा आसलो, तरी आसतना आमचे पक्षाचे जे कार्यकर्ते असले, आमचे अलायन्स पार्टनर आम आदमी पार्टीचे, वेगवेगळे पार्टीचे जे असले, तांच्यांनी भरपूर काम केले, तरी आसतना आमकां जाय तशें यश मेळूंक ना। सरकारा कडेन सबंद मनी पावर असली, आमचे तांचे कडेन इलेक्शन कमिशनान सुद्दां कितलेशेच आमी पळयला तांचे सामको सॉफ्ट स्टँड घेतलेलो बीजेपीचो। अशें आसतना आमी जनते कडेन कॅम्पेन केली, पण आमकां जाय तशें यश मेळूंक ना। आमी इंट्रोस्पेक्ट करतले, आमी खंय कमी पडले, खंय चुकले ते पळयतले आणि वी वील इम्प्रूव ऑन दॅट। ऑल ओव्हर इंडिया कशें पळयता तुमी? ऑल ओव्हर इंडिया तुमी पळया न्हय, आज सपोज आमी नॉर्दर्न इंडियेच्यानूच जर सुरू करीत, जो इंडिया हार्टलँड म्हणटात, देशाचे जनतेन बीजेपीची जी हेट्रेडाची पॉलिटिक्स आसा ती कंप्लिटली रिजेक्ट केल्या। जे देशान मुद्दे असले ते अनएम्प्लॉयमेंटाचो मुद्दो, म्हारगायेचो मुद्दो आसलो, करप्शनाचो मुद्दो आसलो, हे मुद्द्यांक बगल दिवन फक्त एक जाती धर्माचे बद्दल एक वातावरण, एक भयाचें वातावरण, एक डिव्हिसिव्ह आणि हेट्रेड स्प्रेड करपाचें जे वातावरण निर्माण बीजेपीचे लिडर्सांनी, प्रधानमंत्र्यान केल्लें ते कंप्लिटली रिजेक्ट करत आसतना उत्तर प्रदेशा सारख्या राज्यान जे तांचें सरकार आसा, आमकां थंय मेजॉरिटी मेळ्ळी आणि अयोध्ये सारखे मतदारसंघात सुद्दां तांची बीजेपीची सीट हरल्या। हातूंच्यान एकूच कळ्ळें की जो नरेंद्र मोदी 2014 प्रधान सेवक जाल्लो, 2019 चौकीदार जाल्लो, 2024 स्वता आपूण देवाचो अवतारच म्हणटालो, म्हाका दिसता देव आसा हो हातूंच्यान प्रूव जाला आणि देवान बीजेपीक आपलो जागो सारको दाखोवन दिला की स्वताक देव समजपाची चुको तुमी करनाकाच म्हणून।